मनशाचे उतरांचेर रूच पारखूंक मेवता जिबेन जें कितें उलयतात तेंच घडोवंक पावता रागाची उतरां जिवीत आमचें पाड करूंक रावता मोगाची उतरां उलयतींच आयकोन तान बुकलेवता मायक पायक आसलोलो एकटो चेडो राताचे तकलेर रोकडो चोडो कोणाचें कितें सोसूंक जायना जावन रोकडो झगड्यांनी तो पडो काळजान निर्दुकाय घेवन ल्हानपणी तो भुरगो वाडो चिंतून एकट्याच पुताचें बापूय दुकानी रडो दिसतो बापूय भुरग्याक आपल्या कितें सांगता जितले फावट राग येता तेन्ना दाराक किडे मारूंक लायता राताक आयलेले पाव भुरगो येवन दाराक किडे मारता सुमाना भितर दार तें ताचें आखें किड्यांनी मोगता दाराक मारलेले ते किडे बापाय पुताक काडूंक लायले रास्ताका जाले व्हडले तोरूय पुतान ते किडे काडले किडे काडटूच बापायन सांगले पळय पुता सोगले दाग उरले बापायन सोज म्हणीन दितूच पुतान दोळे उगडले आमच्या जिवितान अशेंच जायत्या जाणांक घडटा रागान चिती नासतना दुसऱ्याचें काळीज धुकून काडटा पालकांचेर पासून आमी जायते कलाकारूय नांव विबाडटा कितलोय पेचाप करताक पडलेले लिपोवंक कठीण दिसता मर्डर केली आनी राग धरलो एकूच म्हणून जेजून शिकयला तो आसल्यार हांव ती यात्रा नाचोना अशें जायत्यांनी काळीज धुकयला बाबा तूं खंयचो आयला आनी कोणें तुका देणें दिला देवाकार गांधी येवन सोंसली काय गे असल्यांक दादूचपण मेवला मॅसेज सगल्यांक हांवें दिल्या रागान कोणाचें बरें जालां